नमस्कार. आयच्या या डिबेटीन तुमचं सगळ्यांचं माय मोगाचं येवकार. आज 14 नोव्हेंबर बाल दीस. आयच्या या दिसा आम्ही डॉक्टर केशव बळीराम हेडगेवाराची भुरगीं तुमच्या समोर एक डिबेट घेऊन येता एक अशा विषयाचेर जो रिसंटली 1.5-2 वर्सां जाली खूप चर्चेन आसा, तो म्हणजे ऑनलायन की ऑफलायन टिचींग. थोडी म्हणटा की ऑनलायन टिचींग बरें, पूण ताजेकून चड लोक म्हणटात की ऑफलायन टिचींग जातून आमी स्कुलान वतालीं तें चड बरें आसा. हांव सई सचित भांडारे ह्या कार्यावळीन तुमचं स्वागत करता. म्हज्या बरोबर आसा त्रिशा पै वेर्णेकर आणि प्रबोध गावस. तर हो डिबेट सुरू करताना म्हजो पयलो प्रश्न जावन आसा, ऑनलायन की ऑफलायन आणि वाय. त्रिशा, तुजें कितें मत आसा? सगळ्यात पयलीं हांव ऑनलायन लर्निंग बद्दल हें म्हणूंक सोदतां की एका अशा टायमार की सगळें बंद पडपाचें आशिल्लें शिक्षण. ऑनलायन लर्निंग जी मेथड आसा ताणें आमकां खूब मदत केल्या. सगळें शिक्षण बंद पडपाचें आशिल्लें आनी हाजो भुरग्यांच्या भविश्याचेर खूब परिणाम जावपाचो. आनी म्हणून हांव ऑनलायन सेटअपाक ह्या ज्यो फॅसिलिटीज आसा तांकां थँक्यू म्हणूंक सोदतां की आमी पॅन्डेमीक सिच्युएशनान सुद्दां शिकूं शकलीं आनी क्लासीस अटेंड करूं शकलीं. टिचर्सांक सुद्दां ह्या ऑनलायन लर्निंगाचो खूब फायदो जाला. ज्यो टिचर्स पयलीं कंप्युटर्स आनी वेगवेगळे डिवायसिसांक हात लावपाक फाटीं सरतालीं, ती आतां इजिली ते डिवायसीस ऑपरेट करूं शकतात आनी आमच्यो क्लासीस कंडक्ट करूं शकतात. ह्याच बरोबर इंटरनेटचे एक ऑनलायन लर्निंगचे एक डिसएडवांटेज जी आसा ती म्हणजे सगळ्यांक अवेलेबल ना डिवायसीस इन रुरल एरियाज, स्पेशली इन इंडिया, की सगळ्या भुरग्यां कडेन डिवायसीस इंटरनेट कनेक्शनची कमी आसा. तर तांकां तें एज्युकेशन एक्सेस करूंक मेळना. आनी एज फार एज ऑफलायन लर्निंग इज कन्सर्न, म्हाका दिसता की भुरगीं इंटरेक्ट चड करूं शकता, तांचे कडेन चान्सीस चड आसता टिचर्स बरोबर आनी फ्रेंड्स बरोबर. सो म्हाका दिसता की ऑनलायन आनी ऑफलायन लर्निंगचें कॉम्बिनेशन सगळ्यान बरें आसतलें. प्रबोध, तुजें कितें मत? On this, I have not much to say, but I would say that the telecom industry or infrastructure of Goa currently is not viable enough to support the e-learning ecosystem. And I would say that the new national education policy does state that offline and online education must go hand in hand, and the best of both can be implemented for a better learning experience. Yes. माझा दुसरा प्रश्न जावन आसा, विल ऑनलायन स्कुलिंग हेल्प इन द ओवरऑल डेव्हलपमेंट ऑफ द नेक्स्ट जनरेशन? सो फॉर एक्झाम्पल लिडरशीप क्वॉलिटीज आमी भुरग्यां भितर ऑनलायन लर्निंग थ्रू लिडरशीप क्वॉलिटीज, टीम वर्क करपाक शकतात. त्रिशा, तुजें कितें मत? म्हाका दिसता की आतां ह्या ऑनलायन खातीर आमचे फिजिकल इंटरेक्शन भुरग्यांचें जायना. आनी म्हाका दिसता ह्या हातून भुरगीं इंट्रोवर्ट जावं शकता आनी मेन म्हणजे स्टेज फियर डेवलप जावं शकता भुरग्यां भितर, कित्याक की घरा तांच्या कोण ऑडियन्स नासता तांकां पळोवपी. सो तो एक इम्पॉर्टंट पॉयंट आसा. On this, I would say that the e-learning ecosystem is not yet developed to its zenith, to its fullest, and it is in the ongoing stage. And when it is, that time we won't have to worry much about skill development. And on introvertness, I wouldn't say much, but I would say it's about the character of the person, and character building can be implemented. Thank you. जशें तुमी म्हणलें की विथ ऑनलायन टिचींग भुरग्यांक अदर सोर्सीस ऑफ एज्युकेशन लायक से यूट्यूब विडियोज, चॅनल ऑफ एज्युकेशन हाजो एक्सपोजर मेळटा, बट ऑफलायनान तो मेळना. सो पूण हे सगळे सोर्सीस भुरग्यांक म्हणजे यूट्यूब विडियोज बी ते सगळे भुरग्यांक एक पॉझिटिव्ह इम्पॅक्ट करता भुरग्यांचेर, काय ती चड डिस्ट्रॅक्ट जाता? त्रिशाचें कितें म्हणणें? म्हाका दिसता की हे एवरी वेगळ्या इंडिविज्युअलचेर डिपेंड करता. थोडी भुरगीं जी आसता ती ह्या फॅसिलिटीचो सगळ्यान बेस्ट वापर करून घेतात आनी वेगवेगळ्या सोर्सीस कडल्यान इन्फॉर्मेशन काडून नवें कितें शिकतात. तर त्याच टायमार थोडी भुरगीं डिस्ट्रॅक्ट जाता. तांकां जे यूट्यूब विडियोज म्हणले तुवें ते तांकां चड अट्रॅक्टीव दिसता, सो ती थंय डिस्ट्रॅक्ट जाता. ऑल्सो तांकां पळोवपाक घरा टिचर्स पळोवंक शकना, सो तांकां ती फ्रिडम मेळटा की ती जाय तें करूं शकतात, सो ती डिस्ट्रॅक्ट जातात. आणि प्रबोध? To this, I have nothing much to add, and I do support Trisha's claim fully, and I would say that it is actually up to the child
whether he or she would like to get distracted and endorsed in other things, or would like to fully concentrate and study. At least they have an option of studying through the e-learning ecosystem. Thank you. आणि म्हाका दिसता की भुरग्यांनी चड सिन्सियर जावंक जाय आनी तांणी डिसायड करूंक जाय की तांकां कितें करूंक जाय स्वता खातीर. Yes. हां, सो बॅक टू ऑनलायन सोर्सीस. यूट्यूब जे आमी उलयताली, भुरग्यांच्या हातांत चड वेळ मोबायल उरता. सो आजकाल ऑलमोस्ट एवरी चायल्ड इज ग्लूड टू द मोबायल स्क्रीन अशें म्हणटात. सो पुणून तुमी पळोवशी जाल्यार आजकालच्या धाकट्या भुरग्यांक ॲप्स बी हे चड वापरपाक येता बऱ्या भशेन देन जाणट्यांक येता. सो डू यू थिंक दिस इज अ प्रो ऑर अ कॉन? Well, actually, it's neither a pro nor a con, because like the past generations were not too ambitious as we are, the current generation, and the children of now would like to gain more and more knowledge. While it's good that like they know to handle a digital device better, I would like to say that they should stay within their limit and use the device for good purposes and not for any sinister mean or such. Yes. म्हाका दिसता की पेरंट्सांनी सुद्दां आपल्या भुरग्यांक वेगवेगळे अनवॉन्टेड फिचर्स आनी प्रोग्राम्स बद्दल वॉर्न करूंक जाय आनी तांकां ती सेफ्टीचे बद्दल सांगूंक जाय. Yes, the peers should be warned about it. What about the effect of the lower classes, especially pre-primary, primary, ज्यांनी pre-primary especially ज्यांनी क्लासीसूच पळोवना किंवा ऑफलायन त्या एनवायरमेंटान ती केन्ना शिकूच ना. सो अशें आनी हरशीं कितें जाता, स्कुलान टिचरो सांगतात तें आयकून तांकां पाठ जाता किंवा तें लक्षान उरता. सो हॅज ऑनलायन टिचींग अफेक्टेड द यंगर चिल्ड्रन ऑर द स्टुडंट्स हू हॅव जस्ट एनरोल्ड इन द स्कूल? सो तुमच्या हाजेर कितें मत आसा? हय, डेफिनेटली ज्यांनी भुरग्यांनी क्लासीस सुद्दां पळोवना तांकां खबर ना की एका जाग्यार इतलो वेळ कसो बसपाचो एकाच डिस्ट्रॅक्ट जायनासतना. सो टिचर्स जेन्ना स्कुलान तांकां नॅचरली तांकां तें समजता कितें सायडीचें चल्लां तें, आनी टिचर्स म्हणटा ती परत रिपीट करता जशें तुवें म्हणलें, आनी तांकां तें शिकूंक मेळटा. बट जेन्ना घरा आसता कितें जाता की पेरंट्स तांकां सांगता की एका जाग्यार बस आनी शीक शीक शीक. तांकां दिसता की फक्त शिकत रावचें अशें, म्हणजे तांकां अशें दिसता की फूल दीस कशें शिकूं शकता आमी. तर आनी एक पॉयंट एड करपाचो म्हणल्यार फक्त धाकटी भुरगीं न्ही तर हायस्कूलची आनी हायर सेकंड्रीची भुरगीं सुद्दां तांकां बर्डन फील जाता की हरशीं स्कुलान आसतना 60% ऑफ द जे आमचो अभ्यास आसा तो स्कुलान कवर अप जाता आनी आमकां अंडरस्टँड जाता, वेरेस घरा आमकां क्वेश्चन्स विचारपाक चड कोण नासता. Do you agree with this? Yes, I do, and I would like to add that the portion, the actual study material has already been reduced and made more easy, and this I think has been taken advantage of. I mean, I would say that study hours have been reduced significantly. Even actual in school hours now, which are in online sessions now, they have been reduced, which I think is not exactly a good thing about. Another point of consideration would be ki resource kids who are they more affected in this online environment? Like resource kids, as in kids with special attention. Yeah, who Like, need special attention. yes. Yeah. Normally they are already what can we say, they already lack a bit of attention. Like for example, a teacher is teaching and the person doesn't pay enough attention to it, then at least the teacher can at least call him and warn him about it, like please pay attention. But now that can't happen, due to which like they have been left on the air, while some have the determination to at least try to learn something, others don't, and they take it for granted. That's all I got to say. Yeah, I would like to add की इफ तांचे समज ऑफलायन सुरू करता बेगीनच्या बेगीन, जाल्यार ती लोकां बरोबर इंटरॅक्ट करपाक सुद्दां शिकतली, विच वूड हेल्प देम टू डेवलप सोशली. Yes. हे सगळे एज्युकेशन वायज जाले, बुक्स वायज बी, बट नाव लेट अस कम टू फिजिकल एक्टिविटीज ऑर स्पोर्ट्स, विच इज ऑल्सो इम्पॉर्टंट. सो स्कुलान सगळ्या भुरग्यांचो फेवरेट पिरियड म्हणजे पी पिरियड, आणि मे बी इवन एक्टिविटीज लायक कॅम्प्स, सायकल रॅलीज बी अशें सगळें चालू आसता स्कुलान. सो विच क्रिएट्स अ बॉन्ड बिटवीन द टीचर अँड द स्टुडंट, आनी मागीर तूं खूब क्वॉलिटी शिकता, स्किल्स शिकता. सो हाव बॅड इज इट रायट नाव अँड हाव इज इट अफेक्टेड? कॅम्पाचें उलोवपाक गेल्यार कॅम्पान आमकां हें शिकयतात की पेरंट्सां कडल्यान पयस
स्वताची कामां स्वता कशी करप हें आमकां शिकयतात कॅम्पांनी आनी ते आतां घरा म्हाका दिसना की ते इतले जाता शिकतात भुरगीं ती फूल दीस फोनार पडिल्लीं आसता अशें म्हणटात सगळीं तर ते बंद जाला सो सगळ्यांक प्रभाव पडटा ताजेर आनी कल्चरल इव्हेंट्स जे तुवें म्हणले तातूंत भुरग्यां भितर एक बॉन्ड जाता आनी ते आतां ना सो आतां आमी हय संस्कार सगळे येनात भुरग्यां मदीं आनी ते सद्या ह्या सिच्युएशनान ऑनलायन लर्निंग थ्रू ऑनलायन हे पॉसिबल ना सो मे बी फ्युचरान हे जावं शकता आनी आमी कंटिन्यू करू शकता डेफिनेटली इट हॅज बीन Yes. अफेक्टेड. हय On this, I would like to add that as far as actual physical, what can we say, activities considered, we should take the actual pandemic and the lockdown in consideration, in account actually. Like we should think that after the upliftment of the lockdown, people were eager to come out of their homes, you know, to, like what can we say, you know, to keep behind the claustrophobic feeling and, you know, just roam around. And due to that, I must say there has been a rise in the hobby of cycling a lot. Like many surveys indicate that that has happened on a very large scale. And I would say that while several sports and, you know, their player levels and their development has been reduced, this is certainly not a bad thing considering the actual state of the country currently. म्हाका Yes. हें म्हणूंक जाय की आय अग्री विथ यू Yes. आनी एक पॉयंट एड करूंक जाय की आतां आमी घरा आसून व्हडले गेम जशे की फुटबॉल क्रिकेट बी खेळूं शकना बट इफ आमचे स्कूल जशे कंडक्ट करता तशे सगळीं स्कुलां समज विकांतल्यान वन्स किंवा ट्वायस योगा क्लासीस जाता तशें इफ पॉसिबल ती yes. कंडक्ट करता जाल्यार भुरगीं फिजिकली एक्टीव उरतलीं सो म्हजो लास्ट क्वेश्चन जावन आसा की ऑनलायन स्कुलींग सेव्स अ लॉट ऑफ ट्रॅव्हलिंग टायम सो तुजो येवपाक वचपाचो टायम तितलोच सेव जाता पुणून हाजो एक डिसएडवांटेज अशी आसा की भुरगीं लेजी जावपाक लागल्या आळशी चड जावपाक लागल्या कित्याक की हरशीं कितें जातालें आमकां स्कुलान वचपाक जाय जाल्यार बेगीन उठून तशें सगळें बेगीन करून टायम आपलो मॅनेज करचो पडटालो पुणून वेरेज ऑनलायन स्कूल आसलें जाल्यार तूं फक्त 10 मिनटां 15 मिनटांच बेगीन उठ्ठा सो म्हणून ती आळशी जाल्या आनी हातूंत तुमचे कितें व्ह्यूज आसा हाजेर त्रिशा एब्सोल्युटली म्हाकाय दिसता की भुरगीं खूब लेजी जाल्या हरशीं स्कुलान 7:30 पावपाक संक उठून रेडी जावन वचचें पडटालें बट आतां समज 7:30 क्लास आसा जाल्यार भुरगीं 7:15 उठून ती क्लास इजिली अटेंड करूं शकता आनी टिचरांक कांय कळपाचें सुद्दां ना की ती केन्ना उठल्या आनी कशी अटेंड करतात ती क्लास आनी म्हाका हेंय दिसता की आमी जेन्ना प्री कोवीड आमी खूब प्रोडक्टीव आसलीं स्कुलान गेलीं घरा आयलीं जेवली बी आनी होमवर्क केलो अभ्यास केलो आनी मागीर आमचे एक्स्ट्रा को करिक्युलम जे आशिल्ले एक्टिविटीज तेय बंद जाले. हय क्लासीस ज्यो आशिल्ल्यो त्योय बंद जाल्या आनी आतां आमी फक्त दीसभर ऑनलायन स्टडींग मोबायल आनी डिस्ट्रॅक्ट जावन यूट्यूब बी तशेंच ताजेरूच आसता On this, I would say that yes, the example given by Trisha is pretty right. Like for example, a person needing to reach school by 7:30 would usually wake up at 6. But now, since one can just, you know, enter the class like from their bed, like the person would get up barely 10 or 15 minutes before the actual class, and the time before that is usually used for sleeping or any other bad practice. And this has also resulted in the loss of proper upkeeping of a proper habit and a proper timetable. Yes, schedule. Yes. तर हांव इतल्यारूच थांबयता चर्चा खूब इंट्रस्टींग जाली वो एक असो विशय आसा जाचेर कितलें उलोवप कमीच खुबशे मुद्दे वयर आयले तुमी दोगांयनी वयर काडले जशें की आमी एज्युकेशनाचो स्टँडर्ड वाडोवंक सोदतात काय भुरग्यांचें भुरगेपण काडूंक सोदतात this is the time we need to decide and are we taking children's right for the right education and the right time आमी देवा कडेन मागुया की वो कोरोनाचो जो पळय एनवायरमेंट आतां चल्ला तो बेगीन काबार जावं आनी आमी बॅक टू नॉर्मल वचूं थँक्यू त्रिशा आनी प्रबोध तुमी आपले इनपुट्स दिले आनी प्रुडंट तुमी आमकां एक ऑपॉर्च्युनिटी दिली हे उलोवपा खातीर आनी लोकांक फुडें हाडपा खातीर हें म्हणून हांव म्हजो आमचो डिबेट सोंपयता थँक्यू देव बरें करूं